म्हाका एक गजाल दिसता, काल आमी हेच सांगिल्लें की एक कायदो तयार करचे पयलीं जर कितें डेटा आसा तो लोकां मुखार दवरा म्हणून. आज परिस्थिती अशी आहा की जेन्युनिटी थंयच उरली आनी ताचेर राजकारण सुरू जालां. आतां मार्ग एकच आहा की राज्यपालान सद्याक तरी राज्यपालान तें बिल परत धाडप, सरकारान लोकांचो मूड समजून घेवप आनी परत विधानसभेक मांडून ते सिलेक्ट कमिटी मारया जाल्यार थंय धाडून एटलिस्ट विधानसभेक तरी चर्चा सविस्तर खोलायेन करून चर्चा मुखार वचप, हय जे कांयच ह्या बिलाच्या बाबतींत जाल्लें ना. आय थिंक द लिस्ट दॅट वी कॅन एक्सपेक्ट एज अ सिटीजन इज दॅट जेन्ना अशें बील, उदय बाबान एक बरो मुद्दो सांगलो की अशें कायदो, अशें विधेयक ज्या विधेयकाक लागून कोणाच्या हिताक बाधा येता किंवा कोणाचें हित चडूच साध्य जाता, अशीं विधेयकां ही सिलेक्ट कमिटी म्हऱ्या वचून ताजेर सारासार विचार जावनच ती परत विधानसभेत येवपाक जाय, कारण तांचे परिणाम खूब दुरगामी आसतात. हांव इतल्याचेर थांबतां. एकच विनवणी सरकारा कडेन की मेजॉरिटीचो जो एक कॉन्फिडन्स तुमी दाखयता सद्या की आमी आसा, आमचे कडेन आंकडे म्हूण पास करतात, ते राजकारणा भितर कोता येता, कायदो करपाच्या बाबतींत ते कोता येना. कायदो हो मेरिटाचेर जावचो, कारण एकदां कायदो केलो की तो सासणाचो उरतलो. आय थिंक ही जाणीव आमच्या राज्यकर्त्यांनी दवरची. कायद्या कडेन राजकारण नाका. राजकारण तुमी स्वतंत्र करात, लोक तुमचें राजकारण पळयतले, कोणाक मत घालपाचें ते घालतले. बट जेन्ना लेजिस्लेचराचो प्रश्न येता, लेजिस्लेशनाचो प्रश्न येता, तेन्ना थंय आमचे कडेन भोवमत आसा म्हूण आमी जाय ते पास करतले. एटलिस्ट हो एटिट्यूड जितलो लोकशायेक मारक तितलोच गोंयच्या समाजाकय मारक. हांव इतल्याचेर थांबतां.